देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवूर 4 वोळ 1-11. तेन्ना देंवचारान जेजूची परिक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरोण्याक व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत ताका भूक लागली. लागीं सरून नाद पिया अशें म्हणलोलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. मागीर देंवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो करून अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडकी मार, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुताक हवालो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आडलो ना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून धरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशेंय बरयलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नाये. त्या उपरांत देंवचारान ताका एका भोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो राजवटक्यो आनी तांच्यो दबाजो ताका दाखयलीं. ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलों. तेन्ना जेजून ताका असो प्रतिपाल केलो, पयस सर सैताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं भुजतलय आनी ताची एकल्याचीच सेवा भोक्ती करतलय. शेकी देंवचार ताचेर सरशिल्लो खडसरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.